नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां 1 इयर म्हणजे एका वर्सा खातीर कांदे स्टोर करून कशे दवरप आपल्या घरान. आतां खूब हाडले कांदे की ना की कशे दवरप हें हांव तुमकां दाखयतां. ताका लागून न्ही आमगेर पळया 60 किलो हे पोतीन कांदे हाडलेले ते आतां हांवें नितळ करपाक सुरवात केल्या. आतां हे कांदे आसा ते कशे नितळ करप हे हांव तुमकां दाखयतां. हे पळय, हो आतां कांदो घेतलो न्ही सारको पळोवप तो. आतां हेका हे जाला पळया, तो आमी बेगीन खावप म्हणून ते हांव असो सायडीक दवरता. हे पळय हांवें काडून दवरलेले कांदे, हे पळय ते पयलीं खावप म्हणून. हांगासर अशें पळोवप, हांगा पळोवप अशें वलशे कशें दिसता चेपलेलो कसो बीन दिसता न्ही तो आमी पयलीं खावपाक घेवया. आनी आतां ह्या दिसांनी सवाय गावता न्ही कांदे, हे पळय मातसो सुद्दां असो आहा न्ही तर तो पयलीं खावपाक घेवपाचो. सोललेलो असो आसा तो सुद्दां पयलीं खावपाक घेवपाचो. हे पळय हे बरें आसा, हो आमी दवरपाक स्टोर करून दवरुया. आनी अशेंच हांवें आतां हे सगळे कांदे पळय करून दवरल्या. हे बरे कांदे दवरपाचे आनी हे करपाचे इतलेच आसा आतां क्लीन. आनी हे हांव आतां हे पळया सायडीक काडून दवरतले कशें ते तुमकां दाखयता. ते हात बीन सगळे आतां मातशे हांवें धुल्ले पण ते न्ही सगळेशे काळशे कशे जाता. हे पळया सगळेशे सदांच न्ही कांदे पावसान हाडूंक जायना. गिमाच्या दिसांनी म्हणजे वत आसता पळय तेन्नाच हाडपाक जाय. आनी बरें स्टोर करून दवरले की पयलीं आपल्याक कितें जाता हाती कडेन कांदे मेळ्ळे काय ना भरपूर रेसिपी करपाक गावता. आनी पावस जालो की ना दिवाळे कडेन बीन मागीर म्हारग आसता कांदे. आनी पावस पडलो की वले कांदे बीन अशे येता पळय. हे पळय हो बीन आमी पयलीं खातलीं. हे पळय हरशी भितन असो बरो आसा, वयले एक हे काडले की ना बरो आसा म्हणून आमी तो पयलीं खातली. कित्याक जाणा तो स्टोर करून दवरलो जर तो कुसो शेपता म्हणून. हे पळया हे आतां जाले म्हाजे कांदे. आनी ह्यो आसा पळय तो सोललेलोच आसा तो आमी पयलीं खावपाचो. तसो हो आसा पळय तो बीन हो पळय काळशे तेका आसा पळयलें तो आमी पयलीं खावपाचो. असो आसता पळय तो तेका मातशें उदक बीन लागलेलें असल्यार ते अशें जाता. आनी खूब एकी कडेन दवरल्या कारणान न्ही ते घुसघुसता आनी तेन्नाय न्ही तांकां उदक कशें मातशें सुटून अशें जाता. ताका लागून हो आमी आसा पळय तो स्टोर करून दवरूं शकना. कित्याक बऱ्यान मागीर तो एक घातलो जर ते सगळे कांदे पिड्ड्यार जावं शकता. त्यान परस हे आमी पयलींच खावया. ताका लागून ते हांव हांगा दवरतां. आतां ते कशे दवरता ते तुमकां दाखयता. आतां हांवें क्लीन केले पळया. आतां हे कितें जाणा क्लीन केले आनी हे सायडीक काडले सेपरेट. ते सकयल दवरले आनी ते हांवें सायडीक सेपरेट काडल्या.
कित्याक जाणा ते सेपरेट काडल्या तर ते वलशे कशे आसा, हे पळय लिप्प वले कशे आसा ते आमी आनीकूय पयलीं खातली. म्हणजे ह्या 2 दिसांक सोंपोवंक जाय, 2-3 दिसांक अशें पळया अशें. हे पळया, हे आतां अशे चेपलेले, खूब चेपलेले कशे आसा वलशे. हे पळय हे आसा, हे पळया अशे आसा पळय, ते आमी सकयल दवरल्या. ते पयलीं खातली, हे पयलीं खातली, हे मागीर खातली. आनी तिसरे आमी हे पळय हे खातली. हांवें 4 तरेन कांदे काडल्या. बरे हे, सेकंड बरे मागीर हे, थर्ड हे, आनी ते कुसके ते पळय काडल्या पळय ते भायर उडोवपाचे. हे लिप्प कुसले ते भायर उडोवपाचे. म्हणजे पयलीं आमी हे खावप, दुसरे हे खावप आनी तिसरे हे खावप. जे स्टोर करून आमी बरे वरसभर दवरुया. आनी ते कशे दवरता ते तुमकां दाखयता. हे पळया, सगळ्यान बरे कांदे असे आसा. आनी आपूण न्ही बाजारान जर आपण गेले आनी ते बाजारानूच सारके अशे पळोवन हाडले न्ही शॉपा वयले, तर ते आपूण अशे बरे काडूंक गावता न्ही क्लीन. पण एकदांच जर आपल्या कडेन पोते हाडले, पोते म्हणजे पिशवी हाडली, तर ते काडूंक थंय गावना. तेन्ना आपणें घरा काडचें पडटा. आनी असलो कांदो जो आसा पळय तो एकदम बरो, हो रुचीकूय बरो आनी हातून कितें केल्लें बरें जाता. तांबडे कांदे आसता पळय ते तितले म्हाका आवडना. हे असले कांदे म्हाका आवडटा. हे पळय सुंदर अशे कांदे पळयले. आनी हे आमी दवरतली बऱ्यान. हे पळया, हे आतां थोडे कांदे आसा पळय, तो हे पळया भायर उडोवपाचे पळय. ते पळय कुसके पळय ते भायर उडोवपाचे. ते मागीर हांव भायर उडयता. आनी हे आतां आसा पळया, हे पळय मातशे अशे मोव कशे दिसता आमकां न्ही. हे पळया, तो आमी स्टोर करूंक दवरूंक जायना, आमी पयलीं खावपाक जाय. हो आतां हांव असो सकयल दवरता. आनी सुको कसो आसा, पण असो आसा. आनी सुको कसो आसा पळय ते पळय हांगा दवरले. आनी हे पळय, हो आतां कांदो आसा न्ही, वयर अशे कल्ल बरे आसले पळय, म्हटल्यार अशे दामल्या उपरांत कळटा. तेका लागून ओनियन आसता पळय म्हणजे कांदो, हे पळय ओलो आसा, हो आमी पयलीं खावपाचो. तेका लागून कांदो घेता आसतना सदांच कांदो कसो घेवप तो सांगता. आतां हो कांदो आसा न्ही, पयलीं हांगा दामप. हे सुक्के आनी घट आसा. दुसरे हांगा दामप. हे सुक्को आनी घट आसा. मागीर हांगा सायडीक पळोवन सारको परफेक्ट हो कांदो हो दवरपाचो आमी स्टोर करून. आनी आतां कांदो आतां हो आसा, हे पळय हेका आतां अशें आसा न्ही, हो आमी पयलीं खावपाचो. कित्याक आमी तो शॉपार व्हरून दिवं शकना न्ही आतां तो आमी पयलीं खावपाचो. अशे हे कांदे सोदून काडपाचे वेगवेगळे आनी ते सायडीक सेपरेटूच अशे दवरपाचे. कित्याक जाणा म्हणजे ते बरे कांद्यांनी घातले, बरे क्लीन आसता, सारके परफेक्ट जाता. पळय क्लीन आसा पळय अशे त्या कांद्यांनी समजा घातले तर कितें जाता, ते एका कांद्या खातीर न्ही हे कांदे पिड्ड्यार जावं शकता, कुसोवं शकता. अशें एकदां कितें जाता, बरो कांदो पळय आसता पण तेजे अशे कल्ल येयल्ले आसता वयले. हे पळय ते आमी पयलींच खाल्लेलो बरो न्ही, ताका लागून हो आमी पयलीं खावया. आनी अशे तरेन तुमी हे पळया, आतां हो पळया काळो आसा म्हटल्यार सुक्को आहा पळया,
आनी तुमकां डावट येता न्ही तेन्ना परत हे पळया अशें करून पळया तो पयलीं खावपाचो काय आमी हो पयलींच खाल्ल्यार बरो न्ही ताका लागून हो दवरता हांव सकयल आनी अशेंच तुमी कांदे सेपरेट सेपरेट काडून वेवस्थीत स्टोर करून दवरा हे हांव सगळे कांदे आसा पळय ते आतां पयलीं खातले म्हणजे हे हितून दवरतले आनी वलशे कशे आसा ते सगळ्यान पयलीं खातले आनी हे मिडियम कशे आसा पळय ते मागीर खातले आनी बरे आसा पळय ते पावसान मागीर खातले अशेंच कांदे तुमी न्ही सेपरेट करा त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब मातशें आदीनूच करा आनी अशेंच कांदे हाडून दवरपाक ट्राय करा बरें उरता आनी समजा आतां तुमी दवरले आनी मदींच तुमकां ते कांद्यांक वास येता न्ही वास येयल्लो आसा जर मातशें अशें धवळून पळोवपाचें अशें धवळून पळोवपाचें आनी खंयचो आतां एक पिड्ड्यार जाला जर तसो काडून भायर उडोवपाचो आतां हे कशें दवरता स्टोर करता ते सांगता हे पळय इतलो आतां हो तेंचो कोयर येयलो तो भायर उडोवपाचो हे पळया हांवें घेतला पाटलो हेका आमी पाटलो म्हणटा हे पळय हो असो आसता म्हणजे बॅम्बूचो आनी हेका न्ही हे पळय अशें होल आसता पळया पयले तातूंत हवा बीन अशी बरी वयता पोना आतां हे पळय घातले पेपर आनी आतां हातूंत दवरता हांव कांदे मातशे आपटूंक बीन जायना बरें स्लो अशें दवरूंक जाय हे पळया हे हांवें आतां घेतला प्लास्टीकचे हे पळया बकेट आनी भितर घातला पेपर म्हणजे कितें जाता पेपर घातले की आतां खंयचोय कांदो कुसलो जर ते डायरेक्ट हेका लागतले पेपराक पेपर काडून उडोवंक गावता मातशें पोंदांत घालप आनी अशे होल आसलेले म्हणजे बिळोग आसलेलेच आयदन घेवप आतां हे पळया हे आतां कांदे जाले तयार हे आतां पयलीं खाताले आतां तेच्या उपरांत हे खाताले हांव म्हणजे हे तुमकां सांगले हांवें कशें हे आमी दवरूं शकना पावसभर कित्याक जाय ते पळय अशें आसता आनी हेका वले बिले आसता पळय कशें ते आमी पयलीं खातली आनी आमी पॅक करून दवरतली पळय हे अशें पळय पाटल्यान घातले पळय ते आनी ताचेर न्ही मागीर असो कपडो नाजाल्यार तुमगेर साक आसा तरूय असो वयर घातल्यार जाता केन्ना घालप आतां भायर धो धो पावस आसा खूब पावस पडटा तेन्ना न्ही असो वयर कपडो कांद्याचेर घालपाक जाय आनी समजा आतां तुमचे आतां हे कांदे दिवाळी जावन उरले न्ही आनी मागीर खूब भायर वत बीन पडटा आनी आतां पावसान अशें दवरपाचें म्हणजे कांद्याक ऊब गावता आनी कांदे पावसान वलशे कशे जायना आनी समजा आतां भायर न्ही दिवाळी जावन बीन वत येता खूब पळय तेन्ना न्ही हे कांदे घुसघुसूं शकता म्हणून तेन्ना हे काडप कवर काडून उडोवप आनी अशेंच दवरप थोडो लोक कितें करता घरान पसरून घालता पसरून घातल्यारूय जाता आनी अशें दवरल्यार जाता हे म्हणजे कितें जाग्याचो सेव जाता आनी कितें जाता एकीच कडेन उरता फक्त आपणे न्ही मातशें तें बी केअरफूल म्हणजे क्लीन करता आसतना कितें करप फक्त तें शिस्तीन म्हणजे वेवस्थीत टायम घेवन सारकें क्लीन करप पयलीं हे क्लीन करता तेचेरूच उरता म्हाजो जर चुकोन एक दोन पिड्ड्यार जाले जर जाता नाजाल्यार केन्नाच कांदे पिड्ड्यार जायना इतले बरे एक वरस कांदे उरता आनी कितें जाणा आतां तुमी कांदे आतां दवरले की मदीं मातशें लक्ष मारूंक जाय वास बीन येता असो दिसलो जर तो सोदून सोमतोच काडून कुशीक काडून तो भायर उडोवंक जाय म्हणजे कुसलो कांदो जर नाजाल्यार एका कांद्या खातीर 4 कांदे पिड्ड्यार जाता ताका लागून तशें तुमी सारकें क्लीन केल्लें आसत तर पिड्ड्यार जायना पण 1 किंवा 2 किंवा 1-5 कांदे उरता अशें तुमी हाडून मुद्दाम ट्राय करून पळया आनी त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा
आणि आता तुम्ही व्हिडिओ पळयतलीच न्ही, आतां पळयता आनी मागीर पळयता. तांकां मना पासून सांगता खरेंच आं तुमचे देव बरें करूं आनी थँक्यू व्हेरी मच. हे पळय अशे हे काने रेडी जाले आमचे 1 इयराक स्टोर करून दवरपाक घरान. अशे तुमी काने मुद्दाम हाडून करून मातशे पळया. कोणागेर खूब हाडटा पळय ते वेस्ट करूं नाकात, बरे उरता ते पळय काने. आनी पावसान बीन मागीर ते ओले मेळटा पळय ते बरे काने मागीर जायना, बरें दिसना मनाक. आनी हे काने आसा पळय ते एकदम बरे. आनी तांबडे आसता काने पळय ते तिखट कशे वेगळे जाता. आनी हे कान्याचे असल्यार टेस्ट बरी येता. गांवठी काने मेळ्यारूय घेतल्यार जाता. हे पळय हे अशे काने आसता पळय ते तुमी मुद्दाम हाडून पळया. आनी थँक्यू व्हेरी मच तुमकां. आनी खरेंच सांगता मना पासून थँक्यू सो मच. आनी हे काने आसा ते आमकां धांपपाची गरज ना, धांपून दवरपाची गरज ना. कारण न्ही हांकां वारें लागूंक जाय आनी आतां आमी हे सद्या पयलीं खातली न्ही तेका लागून अशें हे धांपपाची गरज ना.